जेटी आणि लीज वाठारा भायर आशिल्ल्या 1.5 दशलक्ष टन मिनाची रॉयल्टी भरल्या। 8 फेब्रुवारी उपरांत 2 दशलक्ष मीन एक्सपोर्ट केला। मीन वाठारात 5.7 दशलक्ष टन मीन खणला। हे मीन मिनेरांचे काय सरकाराचे ताचेर सरकाराक क्लॅरिटी जाय। खणिल्ले मिनाचे दर टना फाटल्यान मिनेरांनी सुमार 250 रुपया भरला। लीज वाठारात आनी ते भायर आशिल्ल्या मिना विशीं सरकाराक हायकोर्टा कडच्यान क्लॅरिटी जाय। मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीचे मिटिंगेत मुख्य सचिवान प्रतिज्ञापत्राचेर मंत्र्यांक म्हायती दिली। द इश्यू जो हायकोर्टांत आनी सुप्रीम कोर्टांत चल्ला त्याचे विशीं गव्हर्मेंटाक गोवाक एफिडेवीट घालपाक जाय आनी ते एफिडेवीट आमी तयार करून तें घालपाचें ठरयलां। फाल्यां पर्यंत वचपाक जाय। आमचे जे लोक आसा आनी जे ओर भायर पडिल्ले आसा लीज एरिया भायर आनी ज्याचे पयशे तांणी भरल्या त्याच्या विशीं आमकां डिसिजन घेवपाचें आसा। ओपिनियन्स आयली? ओपिनियन्स येवना अजून। आज एक्सपेक्ट करता तो फ्रॉम हाचे कडच्यान साल्ले आनी मायनींग लॉबी कडच्यान एक येवपाचें आसा आनी बाकीची 2 येवपाची आसा। अजून येवना? म्हाका दिसता बार्ज ओनर्स असोसिएशन आयला येवपाचें आसा, तेंय येवना। मायनिंग बंदीचेर उपाय काडप चालू आसा। We are trying our best to restart mining. I will give you, see, this is a big list where today we have got opinions. I will not have shared it because I have not gone through it because I just received it. But since you have asked me, I will tell you, I have got legal opinions from 3 different lawyers. One is from Rotrigi, Mr. Rotrigi, Senior Counsel. One is P. Chindambaram, Senior Advocate from New Delhi, and another advocate where I will go through. And maybe I will sit with you again and give you a clear statement. What they have given, what have been their views. As far as I have been very consistent, and I think our party also has been very consistent that they are finding an amicable solution, and we will be able to find a solution. विजय म्हणटा चौगुलेन कितें केलां तें बरोबर न्ही। कामगारांक सरळ घरा धाडचे पयलीं म्हयनोभर तरी पाशेंस काडूंक जाय आशिल्ले। And mining starts in Goa. Will these companies like Chogule and all stop mining? Is my question to them. इतले वर्सां तुमी जोडले, आतां 1 म्हयने तुमकां पासियेंस ना तांकां सॅलरी दिवपाक, मागीर फाल्यां मायनींग आमी सुरवात करतकर तुमी बंद करा मरे। लेट द लोकल विलेजेस टेक ओवर दॅट मायनींग, or let a government corporation take over that mining, or let us auction that whole over outside. No social responsibility is there with these companies. If this is the case, we'll have to ask this question to them. If Chogules can retrench workers, because Fomento and Vedanta, they have not retrenched them the way Chogule is retrenching. They have told them, we will pay your salaries, but don't come for work, because there is no work to do. Here they are saying 18 days, gyan was garam. Bureau Report, Prudent.